आमच्या इन्फॉर्मेशना प्रमाण दोग जाण गोंयकार जे आसात हे गोंयकार गोंयान पावल्यात, आपल्या फॅमिली पर्यंत ते पावल्ले आसात, आपल्या फॅमिली वांगडा ते आतां आसात. ते म्हायती प्रमाण आमच्या ते जॉबा खातीर म्हणून थंय US गेल्ले आनी थंय वतकच तांकां थंयच्यान कांय कारणाक लागून तेंचे सगळे जे कितें डॉक्युमेंटेशन किंवा आनी कितें आसत ताका लागून तांकां थंय दवरले आनी तेजे उपरांत आत्तां जी तेंची पॉलिसी आसा त्या पॉलिसी प्रमाण थंयच्या US देशांतल्यान तांकां आतां परत तेणी डिपोर्ट केल्ले आसा आनी ते आतां आपल्या फॅमिली वांगडा आसा अशें आतां आमचे कडेन इन्फॉर्मेशन आसा. सो तांकां खंय डिपोर्ट केल्ले तांकां खंयचे हितूर डिपोर्ट म्हणजे ते म्हाका दिसता की ते बॉर्डर क्रॉस करता आसतना आसात किंवा अशा टायमाचेर तांकां खरें म्हणजे अरेस्ट केले. तो एक प्रोसेस आसा त्या प्रमाण आनी ते केल्या उपरांत मागीर आतां तेंची अमेरिकेची जी आत्ताची पॉलिसी आसा सरकाराची त्या सरकाराच्या पॉलिसी प्रमाण तेंचें डिपोर्टेशन जाल्लें आसा आनी ते आतां गोंयान परत आपल्या फॅमिली वांगडा आयिल्ले आसा. नॉर्मली आमकां प्रोटोकॉल जो आसा त्या प्रमाण नांवां डिस्क्लोज करची न्ही अशा पद्दतीचें हें आसा, ताका लागून आमी नांवां आतां शेअर करपाक शकना. पूण आनी एक गजाल मागता ह्या टायमाचेर की आमचे खूब गोंयकार भुरगे भायर वचपाक सोदतात जॉबा खातीर म्हण किंवा हेच्या खातीर, तेन्ना ह्या टायमाचेर त्यांनी खरें म्हणजे ज्या माध्यमांतल्यान ते वचपाक सोदता म्हणजे एखादो कोण एजंट आसतलो नाजाल्यार खंयच्या रुटांतल्यान ते वचपाक सोदता आसत जाल्यार तेजी त्यांनी चवकशी करची. नाजाल्यार आमचे कडेन NRI ऑफिसा कडेन सुद्दां खूब कंप्लेनी अश्यो येतात की भुरगे भायर वचपाक सोदतात आनी भायर गेल्या उपरांत मागीर तांकां जॉब वेवस्थीत मेळना नाजाल्यार तांकां दुसऱ्या कामा खातीर धाडले वता आनी हें केल्या उपरांत मागीर तेंची थंय परिस्थिती अडचणीची जाता. सो ती जावची न्ही म्हणून सुद्दां त्यांनी हे सगळी म्हायती घेवची की आमी खंयचो एजंट खंय धाडटा कितें करता डॉक्युमेंटेशन कशें आसा हें सगळें फूल इन्फॉर्मेशन घेवनूच त्यांनी खरें म्हणजे वचचें अशें आव्हान ह्या टायमाचेर हांव सगळ्या आमच्या गोंयकार भुरगे जे आसात तांकां हांव करपाक सोदतां.